पान 118, I5, page 118. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. मागीर म्हाका शिवकार आयच्या मिसा बेटीन किरीत भशेन मिसा तुमी मागता जुजे फेर्नांदीस आनी मारी आंतोनियन डायस हांचे बसत तांकां दोगांयकूय सर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवान घेवन तशेंच फेर्नांदीस फॅमिलीच्या वांगड्यांक चौगडास सुद्दां आज आपलो वाडदीस समारंभात आमचे सिमिनारिस्ट भाव जोनस फेर्नांदीस आनी कॅलेब फेर्नांदीस तशेंच आमची भयण आलिसीन मोंतेरो फाबियोला पिरीस तांचे पासत मागुया हे मिसान सर्गीच्या बापाचो भरपूर आशिर्वाद जोनस कॅलेब आलिसीन फाबियोलांचेर बरी भलायकी तांकां आनी सेमिनारीन शिकतल्या भुरग्यांक देवाची किरीत जाणवाय बरे भशेन आपले शिकप करूं आनी आमकां सगल्यांक ह्या मिसांत वांटूक घेतल्यांक देवाची कृपा उदीक आनी उदीक आमी भावपणान एकचारान प्राचीत काळाच्या दोणमणींत वांटूक घेत आसतना बरवंशाची यात्रेकारां कशी आमची भावार्थाची यात्रा फुडें व्हरूंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव म्हणून दिसा दिसपटी जिवीत आमचे बापाचें एक मोगाचें दान आनी जिविताच्या देणा खातीर देवाक दिन वासतना संपून गेल्ल्यांक सर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवान घेवंक मागुया आनी जिव्यांक बरी भलायकी आमी बापाक प्रार्थुया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून मनान जाचून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच कॉल मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या so
प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची इंतसाम एमी साबिटीन बापाक उबारुया. सोर पदवेदार देवा, ह्या प्राचीत काळार उर्बेन आमी दोणवण करता. तिचे वरवीं आमी नितळ निर्मळ जावं आनी अशें येवची आसा ते पास्कांचे परबेक काळजाचे खरे भोक्तीन आमी सोगलीं पावोशी कोर. हे आमी मागता आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देवचे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजूर चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलान आपल्या येरां सगल्या पुता परस झुजेचो ओदीक मोग आसलो, कित्याक तो ताचे जाणटे पिरायेर जल्मल्लो आनी ताणें ताका एकविधव्या रंगाचें आंगवलें केलें. आपल्या सगल्या पुतांवन बापूय झुजेचो ओदीक मोग कोत्तालो तें पळोवन दुसरे भाव ताका जोडटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देखोसो करिनासले. सगळे भाव आपल्या बापायचो हिंड चोरूंक सिकेन गेल्ले आसतना इस्रायलांक सुदाक सांगलें, तुज्या भावाक सिकेन हिंडान घेवन गेले आनी हांव ताका ताचे सोशीन धाडटां. म्हणटूच झुजेन आपल्या भावाचे सोदीक गेलो आनी ते ताका थोते गांवांत मेळ्ळे. पयस तावन तांणी ताका देखलो आनी तो ताचे सोशी पावतोच आदींच ताचो जीव काडूंक थारायलें. ताणें एकामेकाक म्हणलें, हो पळय सोपणेकार येता, येयात ताचो प्राण काडुया. आनी खंयचे एके कोणीन ताका उडोवन आमी मागीर सांगचें. एके निस्तूर मोनजातीन ताका गिरासलो. तेन्ना ताचें सोपोन खंय पावता तें पळोवचें. पूण हें आयकतच रुबेनान ताच्या चोपक्यांतलो ताका वाटायलो. तेन्ना तांकां सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. ताच्या चोपक्यांतलो ताका वाटावंक परत ताका आपल्या बापायच्या स्वाधीन कोचचे निमित्तान रुबेनान नव्यान ताका सांगलें, ताचें रगत वारोय नाकात. ह्या अरोण्यान एक खोण आसा, तातूंत ताका उडोवया, पूण ताचेर तुमचे हात घाली नाका. आपलो भाव आसले थंय झुजे पावतोच ताचे विधव्या रंगाचें आंगलें तांणी काडलें आनी ताका धरून एके कोणीन उडयलो. ती कोण सुकलोली, उदक तातूंत नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले तेन्ना कांय इस्मायलीत लोक गालद्यांत थावन येतालो तें ताणें पळयलो. गोम, पोरमोल आनी रेजीन उंटराचेर घालून ते इजिप्ताक वताले. सुदान आपल्या बापायक सांगलें,
आमच्या भावाक जिवो मारूं नाका. ताचें रगत भिजून आमकां कितें मेळटा? ओदीक बरें आमी ताका त्या इस्माइलितांक विकुया, पूण कांय वायट ताका आमी कोचे न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमचो रोगता मासाचो भाव, आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय माड्यांनी वेपारांनी थंयसरले वेताले तांणी ताका ते कोणींतलो वयर काडलो आनी इस्माइलितांक रुपयाच्या 20 नाण्यांन विकलो. आनी हांणी झुजेक इजिप्ताक व्हेलो. देवाचे उतोरे. देवाचे उडोवकार. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो म्हाका उगडास येता. सगलीं म्हणया. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो म्हाका उगडास येता. तेन्ना देसान दुकोट पडून दिलो. ताचे उदार पसून काडून उडयलें. ताचे फुडें एक मनशाक धाडलो. गोम कसो विकून दिलो झुजेतो. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो म्हाका उगडास येता. ताच्या पांय सांकड्यांनी बांदलोले. ताचेर माथ्यार लोकडाचे झूज बसयल्ले. शेकी ताणें पारकून सांगलें, तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पराचें उतर ताचें उतर खरें केलें. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो म्हाका उगडास येता. तेन्ना राजान ताका बोणकोणींतलो काडून लायलो. राष्ट्राच्या पाश्यान ताका सुटका दिली. आपल्या घरान ताका कारभारी नेमलो आनी आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो म्हाका उगडास येता. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटलें. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माती वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूया. जेजून परोब यादनिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक ही कोपात सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मोळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत घाण्यांक एक कोलंबी कांतयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोळो ताणें खुलवाड्यांक कुंबल्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतच आपलें कुंबलें घेवच्याक ताणें तें कुलवाड्यांशी आपल्या चाकरांक धाडलें. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडलें, पयल्याहून ओदीक, आनी ताणें तांचेय सगळें तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भियेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या एकल्याच पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुलवाल्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हळें, हो ताचो दायजी, यात हाकाच जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें दातेलें. आनी ताणें ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो दोनी येतूच त्या कुलवाड्यांचें कितें कोत्तलो? ताणें जाप दिली, त्या नोश्ट्या कुलवाड्यांचो व्हड भस्म कोत्तलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दिता तसल्यांक आपलो मोळो कुंबल्याक दितलो. जेजून तांकां म्हळें, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशे सोदीचो फातोर. हें सर्वेस्परान घडोवन हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या.
अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटच देवाचें राज तुमचे हातांतलें काडून घेतले आनी पुर्ती फळां करता तसले लोकांक दितले. ताची ओपारी आयकले उपरांत मुखेल याज्ञीक आनी फारिजेव तो आपणा विशीं उलयता म्हूण समजले. ते ताका धरूंक सोदताले पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो, एके निश्तूर मोनजातीन गिराशिलो म्हज्या पुताक झुजेक अशी आमच्या कोरेजमान गायतिली एक मोतेत आसा. एका निश्तूर मोनजातीन गिराशिलो म्हज्या पुताक झुजेक. बापूय जाकोब इस्रायल रोडटा आपल्या पुताक. भाव म्हणिनो, अशेंच कितें आमच्या कुटुंबांनी घडटा न्ही. थोडे फावटी एक पूत वो एक धूव कोणी तरी आवय बापायचे फेवरेट आसता. दुसऱ्यांचो उणें मोग करता अशें न्हय. झुजे हाचो ताचो बापूय चड मोग करी, कित्याक तो निमणो धाकटुलो आनी ताची चड अपुरबाय करी. ह्या भावांक ताचो खूब राग येतालो, तांकां निड्डुकाय जाताली. आपलो बापूय झुजेचो चड मोग करता. झुजे निमणो जल्मल्लो आनी सोबीत राकेल ही ताची घोरकान्नीचो झुजे पूत. आमच्याय कुटुंबांनी अशें जाता. आनी भोव करून आयच्या काळार जरूय आमी जायतीं सुदरल्यांक शिकल्यांक वी लीव इन अ डिजिटल वर्ल्ड म्हणटात, व्हडलीं व्हडलीं उतरां उलयतात. पूण तरी आसतना बाबा भयणीनो, बाबा भयणां मदें बाबा मदें कितलीं जायते फावटी झगडीं. एकामेकाक उलयनात, एकामेकाचें तोंड पळयनात, कोर्टीन केसी चलतात. घोडी प्रॉपर्टीची सारकें डिविजन जावंक ना. अशें कितें आज पर्यंत चलता न्हय. हें झुजे आनी ताच्या भावा बरोबर चल्लेलें शेकडे आदी आयजूय तेंच. आनी सुदारलेलो संवसार पळयात काय बरें. तुवें बरे भाशेन आयकलां. रुबन ताचो एक भाव चोपक्यान तो तांकां सोडूंक सोदता आनी आपल्या भावाक ते मागीर विकतात 20 दाण्यांक, रुपयाचे 20 दाण्यांक. बापायक फटयतात ताचे विचित्र रंगाचे सोबीत रंगाचे आंगोस्ट ओत्तात आनी म्हणटात तुगे पुताक हायलो निश्तूर मोनजाती. तुवें ताका आमचे खोबरेक धाडलेलो, सोदीक धाडलेलो, आमी कितें करता तें पळोवंक न्हय. ताका खालो. देखून ताचो बापूय रोडटा आपल्या पुता खातीर. पूण देव विचित्र तरेन मनशाक अजापांनी वाटयता न्हय. इजिप्ताच्या गांवांत झुजो व्हडलो जाता. इजिप्तकारां मदें झुजेक देव खूब सक्सेसफूल करता. की जुदेव लोक थंय पावता, बुकेन पावस ना, गोव ना, गोव हाडूंक वयतात. देखून झुजे इतलो व्हडलो पोजिशन घेवन आसता. तो म्हणटा सगल्यांक आपय, आपल्या भावांक. बरे भशेन आमी वाचल्यार काय बरें काणये रुपान कशें आमकां दिश्टी पडटा देवाचें उतर. ते मागीर सगळे इजिप्ताक पावतात आनी इजिप्ताक जुदेव लोक वाडटा, तांची संस्कृत वाडत आसता. देखून मागीर फारोवा आनी ताचे सगळे अधिकारी तांकां चेपून दवरता. आनी देवाची मागीर मांडावळ तांकां सोडूंक दूद आनी मोव व्हांवता तसले गांवांत धाडूंक देव आवडटा.
भाऊ भयणीनो, आयज आमी घरा वयता आसतना म्हणून धाडुया आमच्या गांवांत ताळगांव दवरुया कितले भाव भयणी एकामेकांक उलयना. जायते फावटी भितरल्यान निड्डूकाय राग आसा. जायते फावटी मरून गेल्यान ते आमच्या माय पायक आमी शिरापता सारके वांटे करूंक ना. कोणे मायन पायन तूं वावुरला फुंक्या मेळ्ळा मरे तुका, चूप गप बसोगी ना. आमी सगळे विसरता थोडेशा मेटिरियल पोजेशनाक लागून विसरता आमी भावपण, विसरता आमी रगत, विसरता आमी की आमी सगळीं बाराबर एकाच बापाय आवयची भुरगीं कशीं वाडलीं विसरता. आमी आमच्या जिवितांत आज बाबा भयणीनो बांदल्यात, दुर्गा बांदल्यात, सोरयो घाल्यात. We are living in isolation. As brothers and sisters, we are living in isolation. कित्याक? प्रॉपर्टीक लागून, कित्याक? थोडेशे जाग्याक लागून, कित्याक? थोडेशे पयशांक लागून, जायते फावटी भांगराक लागून. कितले अनुभव, कितलो एक्सपिरियन्स आनी कितले एग्जाम्पल्स बाबा भयणीनो म्हजे कडेन आसात. बापायचें मोळें घरांतूच आसा, पुरूंक ना, पुत्तले मागीर जोगणी. आवयचें मोळें घरांतलें भायर सरूंकूच ना, जोगणी. भांगर खंय आसा? भांगराचे वांटे आतांच जावंक जाय पुरचे आदी माय. असली बाबा भयणीनो क्रिस्ती परिस्थिती. आनी जायते फावटी म्हाका चिंतूंक येता, कोरेज्म कोत्ता हांव आनी कितें कोत्ता, व्हडले पास कोत्ता हांव, वचोन जेजूचे ते कोरदांव आमी मिसाक घालता, ते कोरदांवाचो उमंग घेता हांव, जेजूचे कांट्यांचो उमंग घेता हांव, आनी कितें कोत्ता हांव, ते हिड्या आहात ते हिड्यांचोय उमंग घेता हांव. घेनाकात म्हणिना, कितें हें सगलें नाटक. वेर आर वी? In this digital world, we cannot live in isolation. थोडे फावटी वर्सान मरनाक येता, भाव मेला म्हणून दुसरो भाव येता, वर्सान येता, बेश्टो दिश्टी पडटा. जुसे ताणें विकलो निड्डूकायेन, बापूय ताचो चड मोग करता. हय तांकांय दिसलें गुळे कुत्तालो जाय दुवा वेळें, गुडी कुत्तालो जाय. आय एम द यंगेस्ट इन द फॅमिली. म्हजी माय सदांच सांगताली तुजी एकूय बडी पडूंक ना, हेरांक मार पडला, तुका एकूय बडी पडूंक ना. पूण ह्या म्हज्या व्हडल्या भावांनी घेवन रावलेलें जाल्यार जातलें ना. बाब आमी ती दुर्गा, त्यो सोरयो आनी ती सगळी मोडूंक जाय, काडून उडोवंक जाय. वी लीव इन अ 21st century. कितें घेवन आसा आमी? जुजीचो बापूय रडलो आपल्या पुताक गिराशिलो म्हूण, निश्तूर मोनजाती. ही नेवर फॉरगेव हिमसेल्फ. गुडी आपणें बेश्टोच धाडले तांचे सोदीक, ते चड जाण आसले, तांचे सोदीक धाडलो धाकट्याक. हें आयजूय घडटा बाबा, आयजूय घडटा. And we have to end it somewhere if we are really children of God. If we are really brothers and sisters of one another. आमी सोंपोवंक जाय सगळें. आनी सदांच मनान दवरूंक जाय, हांव खंय घेवन वयतलो, कितें घेवन वयतलें हांव, कितें घेवन वयतलें हांव. जायते फावटी म्हाका ती अलेक्झांडर द ग्रेट हाची उगड आसता. आनी तुमी केन्ना करता, आमचो काशांत न्हू आमचे हात आमी बांदता, गोडयता लोक भियेता, तो आनी उठो तुमी बांदतात ताचे हात. बांदी नाकात, हात सोडून दवरात. दाखोवंक आमकां की आमी कांय घेनासतना वयता उक्त्या हातांनी.
उक्त्या हातांनी वेता आमी. हो म्हजो काशाव न्हय, कोणे तरी घेतला, हांवें घेवंक ना. कोणे तरी घेतला, गोच्च्यांनी निघून जावं, पूण फारीक केल्यात 10,000. हांव नको आतां कितले हजार ते. भायल्या गांवांनी फोण घेवंक जाय आनी त्या फोणान मागीर 3 जाणांक घालतात. हालीं हांव अमेरिकाक आसलो, भाव भयली आसलो कॅनडाक. थंय एकली बायल, हांवें तिका एनॉयंटींग दिलें आनी कुमण्याक दिलो. ताची घरांत हांवें मीस केलें, गोच्ची ती बाबडी ओंतरली. तिचो जागो घेतला सेमितेरीन. पयलीं ती गेल्या, आतां आनीक 2 जाणांची वचत. 3 जाणांक एक फोण घेवंक जाय, नाजाल्यार लासतात. आतां चीप फ्युनरल इन द वेस्ट इज क्रिमेशन. कांय नाका, काशाव नाका, फोण नाका, जागो नाका. एक अर्दे वरा भितर तुजो गोबोर मेळ्ळो तुका आनी ताका अन्न म्हूण आसता, तातूंत आतां दितात. चल जालें, काबार. हें आमचें जिवीत भाव भयणीनो. विदीन हाफ एन आवर at the cremation site, you are dust and ashes, nothing else. अद्योल तुजी गोच्ची रावतात. कितें करूंक? तो अन्न व्हरूंक, तो गोबोर व्हरूंक तुजो. हें जिवीत. आमच्या गोंयांत तरी आमकां 3 वर्सांनी अदीक फोण आसा. आतलायन गरज ना तेन्ना आतलायन आमकां आसा. पयशांक लागून आनी म्हारग जायत म्हूण लोक क्रिमेशन कोत्ता. युरोपाक, अमेरिकेक क्रिमेशनाचे हितून घालतात तुजी बॉडी आनी अर्दे वरा भितर तुका गोबोर मेळटा. हें जिवीत. कितलें जोडलें रे तुवें, तें घर तुजें. अमेरिकेक वावरतना एक जाणटी बायल आहली, मार्था क्रूग म्हणून. एकदम जीव करतली म्हाका, चड जीव घालतली म्हाका. आनी ती घरांत रावतली. केन्नाय म्हणटाली, फादर यो म्हजे बोलीक जेय. एकलीच आसतली. तिचे तेग दुवो आपयताले, मम्मी कम स्टे विथ अस, वाय यू आर लिवींग लायक दॅट. आनी ती म्हणटाली, ना हांव मरोसोर म्हज्या घरांत रावतली. हांव मरतूच घर तुमकां जाय तें करें. हांव आसो पर्यंत म्हज्या घरांत रावतली. तुज्या घरांत आयल्यार तुमी सांगतली, मम्मी फूड इज रेडी, मम्मी वाय आर यू स्लिपींग, मम्मी. हांव म्हज्या घरांत, हांव दोनीय. म्हाका जाय तेन्ना जेयतली, जाय तेन्ना न्हिदतली, जाय तेन्ना म्हजें काम करतली. म्हाका तिची जाणवाय खूब बरी लागतली. म्हाका खूब मानताली ती. आनी ती दुयेंत जाली. त्या वर्साक हांव अमेरिकेक आसलो. डायरेक्टली आय वेंट टू द हॉस्पिटल वे मार्था वॉज. आय एनॉयंटेड हर, गेव हर होली कम्युनियन. मागीर पोत्तून हांव येतूच ती मेली. सदांच सांगताली, फादर हांव म्हज्या घरांत आसा, आय एम इंडिपेंडंट. हांवें भुरग्यांक सांगलां, हांव मरतूच मागीर तुमी यू क्लेम फॉर द हावज, नॉट वेन आय एम लिवींग. लोक रावता. आज घरा वयता आसतना भाव भयणीन हो झुजेची देख घेवया. झुजे आनी ताचे भाव, कितले निडुकाय तांचे मदें. भावाक मारूंक सोदतात ते. एकलो मागीर सांगता, मातसो न्हय, बांयंत उडोवया. पाड जाल्ली बांयंत, पाड जाल्ली बांय. हांगा बांय म्हणना ते कोंकणी भाशेन दुसरें उतर जाय. पाड जाल्ली उदक नासलेली बांयंत उडयतात. आनी मागीर दुसरो म्हणटा, आरे ताका तुवें बांयंत कित्याक, कोण येतात विकी ताका उदीक बरें आनी कितें पयशे मेळटले, विकतात ताका. ही निडुकाय. इल्लोसोच पर्यंत आमचें सगळें जेलसी आसा. कसली ती बरी न्हय, किडो तो. नेवर बी जेलस ऑफ एनीथींग, ऑफ एवरीथींग. केन्नाच निडुकाय तुजे काळजा मनान दवर नाका. अरे ताणें अशें केलां, ताणें अशें केलां, तें सोबीत दिसता, तो सोबीत दिसता. ना, गॉड हॅज क्रिएटेड मी एज आय एम. खुशाल राव.
तुझ्या लागीं सायकल आसा खुशाल राहा, तुझ्या लागीं मोटोर आहा खुशाल राहा, धाकटें मोटोर आसा खुशाल राहा. दुसऱ्या लागीं किया आहा आनी फॉर्च्युनर आसा आनी BMW आसा आनी मर्सिडीज आसा, तातूंत फरक ना. भाव भयणीनो, आज घरा वयता आसतना आमी सोडुया आनी एकचार भावपण कितेंय जावं, देवान तुका हात पांय दिल्यात, देवान तुका ताकद दिल्या, जिवीत दिलां, पुरो. आनी कितें जाय, कितें जाय. आमचे लागीं कितले एग्जाम्पल्स आसात न्हय. तुमी हांगा म्हाका बसून आयकता आसतना कितले एग्जाम्पल्स आसतले तुमचे लागीं. कोविडांत टच करून मरून गेली. कोण? व्हडले करोडपती मरून गेले, बिलियनर्स मरून गेले. कांय करूंक जालें ना दोतोरा लागीं. अरे हांव करोडपती, म्हाका सालबार कर रे. ना, आयज झुजेची देख घेवया. पूण देव आमकां एक एकल्याक आपयता. जेजूक हितून काडलो, बापान धाडलो, फारिजेव धर्मशास्त्रांनी भायर आयलो, तोच जालो कोणच्या सोदीचो फातर. देवाचे प्लान ते कोणाच्यानूच ताचेर जोईत व्हरूंक जायना. बेटोनेक आमी गायन गावुया. कालवाराचो येवन C20 पान 30 आनी 6, C20 पेज 36. कालवाराचो येवन बाबा वेदीचे बरो आतां जाता. तुजो मोगाडबू obiedoida taka ekoda igrosmata ogaraba doyan modri ivedori madutuge ogaraba doyan modri ivedori madutuge. भयणी भावंडू, आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली वयलें आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सवेस्वर मानून घेवन कनवळ्या बापा, असंस्कार समरंभूक आमकां फावो ती भशेन तयार कर. दिसा दिसपट्टे आमचें जिवीत मोगाचें एक बलिदान जावं, अशें तुजेच नांव खातीर आमी जिवंक पावूं. आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय वार्ता सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन भासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सुरपदवेदार आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. आमची कुडीक आमी दोणबण दितना अवगुणांचे तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं शास्त्रांचें इनाम आमकां दिताय. ते जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलवराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आणि मुळे ओ तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जातूस आणि कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि मुळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतलें पियात म्हणजे रोगताची कास. नवे आनी सासणी करोराचें रोगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रोगात शेवतले आमां समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश्प साहेबा, सिमिया आमच्या आदारी बिश्पा आनी सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. सर्वेश्वरा तुजे चाकरा जुजे फेर्नांडझन्या, मारिया ऑगुस्टा डायस हांची काकूत कर. तांकां संवसारांत ती तुवें आपण व्हेली. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली तशेंच ताचे बरोबर ती आतां पुनर्जीवन जा. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव म्हणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पद जोरीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची भोव करून आज आपलो वाडदीस समारंभतल्यांची हांगा हे मिसांत वांटो घेतल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन जमडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सूर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान बाप्पाक उलो मारून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संकयो, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो विकास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोशी जावं तशीच आमची पातकां वगस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटन ती आमकां दिवार. दया करून हे जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्यो आसा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन तांबडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी आतां राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सवय आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप कट्टती. हे जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी. सौम्य तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया. जेजू दाखवेल आमी फाटे. D14 पान 54. D14 पेज 54. जेजू दाखवेल आमी फाटे. ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे. ताच्या जिवान आमी जिवी. दाखवेल आयल्या मोच्या बाबाक. ती सांबाळता माही मोगान. ओदीक पडून गोरच्या मनात. फाटे बेंटा गोरचे बाबा. जेजू दाखवेल आमी फाटे. ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे. ताच्या जिवान आमी जिवी. आदी दाखवेल तुमी फाटे. मोचे सोवेरी गुल रावचे. वेलीक बारीक लाले फाटे. निर्भोळ जातले सुकून बेतले. जेजू दाखवेल आमी फाटे. ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे. ताच्या जिवान आमी जिवी. प्रार्थुया. देवा आमचे मोगाल बापा, आमचे सोडवणीची सुफोड कुणा करून तुवें आमकां हें पवित्र जेवण आज वांटलाय. तातूंत आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला. हे जेवणाचे बोळान आमचे मन काळीज नितळ कर. सगळे तरेची आशेंतली आनी आपसुवार्थांतली आनी निर्दुकायेंतली आमकां सोडय. आनी तुजी सोडवण काळजांतान आशोवंक आनी ती जोडूंक आमकां पावय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आज सांजे 5:30 वरांचेर खुर्साची वाट. प्रेयर ग्रूप आनी युकरिस्टीक मिनिस्टर्स ही खुर्साची वाट चलयतली. ते उपरांत खुर्साची वाटे उपरांत मीस जातली. 14वें स्थान जातूच आमी रोखडींच शेवटाचे मागणे थंयच कोत्तले. कित्याक शेवटाचे मागणे कोत्तात म्हणून लोक घरांत पावलो, भितर पावलो इगोर्जेन. खुर्साची वाट शेवटाच्या मागण्यांतल्यान सोंपता. पाप साहेबाच्या इंतेसांव बसत एक आमचे बापा, एक नोमान मुरी आनी एक मोहिमा बापाक म्हणूंक जाय. म्हणटच आसा थंयच 14th स्टेशनार आमी हे शेवटचे मागणे म्हणून वियासाक थंय सोंपयतले हांव. आनी मागीर आमी इगोर्जेक येतले. फाल्यां 5:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेन वियासाक आनी ते उपरांत इंग्लीश भाशेन 6 वरांचेर मीस. आयतारा दिसाक आमच्या PPC वांगड्यांक तशेंच तरणाट्यांक रेतीर रिकलेक्शन. तरणाट्यांक नुवें चर्च आसा. होली फॅमिली ऑफ जीजस मॅरी जोसेफ चर्च नुवें. थंय इगोर्जेन आमच्या तरणाट्यांक आनी आमचे PPC वांगड्यांक रेतीर आसा ओडशेल डॉन बॉस्को प्रोविन्शियल हावज. हांगा आमकां रेतीर दिवंक आसतलो फादर लिओ फेर्नांडीस. आनी हो रेतीर 8 वरांचेर सुरू जातलो. 8 वरांचेर आमी बासीची बी वेवस्था करूंक ना. लागीं म्हणटच आमच्यांनी दुसऱ्यांचो आदार घेवन वो आमचे मोटरसायकलीचेर स्कुटरीचेर येवं येता.
ऑटशेल जुंय आमी जायते फावटी येता डॉन बॉस्को घर आसा ते घरांत हो रितीर हो रिकलेक्शन जातलो फॉर PPC members. It is compulsory for PPC members to take part in the retreat. उपकार करून तांणी वांटो घेवचो म्हूण मागता. आतां मीस जाल्या उपरांत आमी आमची भयण आलिसिनाक आमचो भाव जोनस आनी कॅलब आनी फाबियोल हांगा हॅपी बर्थडे कांतार करतले आनी आमचें तोंड गोड करून कितें तरी खातले रावचें म्हूण मागता. सर्वेश भाऊ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून ह्या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार. शेवटाचे गायन गावया. तू मोग मोगूस देवा. आय 30 आणि 3 पान 135. I 33 page 135.